भाजपातलो प्रवास सोंपलो म्हणटा किरण कांदोळकर. करतलो उबो नवो प्रादेशीक पक्ष. उत्पला भितर दिसता मनोहर भाईची प्रतिमा. ताणें येवचो राजकारणात. फोंड्या तालुक्यांतले रस्ते आसात व्हेंटिलेटराचेर. फोंडकुल्यांतल्यान घेतात निमणो श्वास. शिवरेईच्या चेंबरांनी जाग्या जाग्यार काडल्यात तकल्यो वयर. बेकार आशिल्ल्या विद्यार्थ्यांनी कशी भरची शिक्षणा खातीर घेतिल्ली रिणां. गोंय सरकारान दिला पालकांच्या माथ्यार फीचें वजें. गोवा फॉरवर्डान काडलो भाजपा सरकाराचेर फोग. येवकार, हांव संदीप पिळगांवकर. पळयात खबरो विस्तारान. फाटल्या 24 वरां भितर 48,000ची भर घालत भारतांतल्यो कोरोना व्हायरस केसींनी 15,31,669 आंकडो हुंपला. फाटल्या 24 वरां भितर भारतांत 4.8 लाख सॅम्पल तपासली. मजगतीं संवसारीक पावंड्याचेर कोरोनांतल्यान सुटका जाल्ल्याचो आंकडो 1 कोटीचेर पावला. भारतांत एकाच दिसात 48,513 कोविड-19 केशींची नोंद जाल्या. फाटल्या 24 वरां भितर सुमार 786 कोरोना पेशंटांच्या मरणाची नोंद जाल्या, जाल्यार 35,286 पेशंट बरे जावन घरा गेल्यात. आतां मेरेन भारतांत 15,31,669 कोविड-19 केशींची नोंद केल्या. एक्टिव्ह केसींनी 5 लाखांचो आंकडो हुंपला. 34,193 मरणांची नोंद, जाल्यार 9.88 लाख पेशंट बरे जाल्ल्याची बातमी आसा. महाराष्ट्र कोविड-19चे बाबतींत अजुनूय फुडेंच आसा. तेंचो आंकडो 3.91 लाखांचेर पावला. फाटोफाट तामिळनाडून 2.27 लाखांची नोंद केल्या, जाल्यार दिल्लीत 1.32 लाख, आंध्र प्रदेशात 1.10 लाख आनी कर्नाटकान 1.7 लाख केशींची नोंद केल्या. पुराय संवसाराचो नियाळ घेत जाल्यार एकाच दिसात 2 लाख कोविड-19 केशी नोंदयल्यात. एकूण केशींचो आंकडो 1.69 कोटींचेर पावला. 6.64 लाख लोकांच्या मरणाची, जाल्यार 1.4 लाख पेशंट बरे जाल्ल्याची सुखदिणी बातमी आसा. आनी कोरोनान चड पिडलेले हे 5 देश. युनायटेड स्टेट्स 42.63 लाख दुयेंतींची नोंद करीत सगळ्यांत फुडें आसा. ब्राझीलान 24.42 लाख केशी नोंदयल्यात. भारत 15.31 लाख दुयेंतींची नोंद करत तिसरे सुवातेर आसा. रशियांतलो आंकडो 8.23 लाखांचेर पावला आनी सावथ आफ्रिका 4.52 लाखांचेर पावल्या. गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट. वेंचणूक लढत जाल्यार उत्पल पर्रीकाराच्या रुपांत आमकां मनोहर पर्रीकार दिसूं येता. वेंचणुकेंत तो नक्कीच वेंचून येतलो. भाजपाचो बंडखोर फुडारी आनी थिवीचो आदलो भाजपा आमदार किरण कांदोळकरान म्हटलां. सध्याचे भाजपा लिडरशिपीक उत्पल वाज आला. आपल्या बापायन उबे केल्ले पार्टीचे कांय फुडाऱ्यांनीच आपल्याक कुशीक काडिल्ल्याचें ताका दुख्ख आसा. भाजपा बरोबरची आपली इश्टागत सोंपल्या. आतां आपूण नवी प्रादेशीक पार्टी तयार करतलो आनी 8 मतदारसंघांतल्यान उमेदवार उबे करतलो अशें म्हणत ताणें भाजपा मुखार नवें आव्हान तयार केलां. भाजपात बंडखोरी करून कुशीक सरले उपरांत आनी उत्पला बरोबर सदिच्छा भेट घेतल्या उपरांत फुडाराच्या प्लॅनांचेर गोवा 365 कडेन किरण उलयलो. किरण म्हणटा, उत्पलाच्या भितर पर्रीकाराचे भोवतेक गूण दिसून येतात. ताणें वेंचणूक लढोवची अशें आपणें ताका सुचयल्ल्याचें ताणें सांगलें. तो खंयच्या पक्षाचे वतीन वेंचणूक लडोवंक शकता, पूण तो आपली पार्टी जॉयन करतलो काय कितें हें मात कांदोळकरान सांगलें ना. सगळ्योच गजाली पॉलिटिकली आमी 1.5 वरांचे चर्चेन कितें घडलें तें तुका हांव 2 मिनटान सांगूंक शकना. पूण खुबश्यो गजाली जाल्यो. परिवाराच्या बद्दल चवकशी जाली, कोविडाचेर उलोवप जालें, आमचे राजकारणाचेरूय उलोवप जालें, अशें खूब जालें. पूण उत्पला भितर म्हाका अशी एक क्वॉलिटी दिसून येयली उलयता की तेच्या भितर मनोहर भाईची छवी आहा. हांवेंय तांकां एक अशी म्हजी इच्छा जाहीर केल्या की येणाऱ्या काळान ताणें निवडणूक लडोवची आनी निवडणूक लडोवन तांकां अवश्य यश मेळटलें. गोंयान म्हाका दिसता, हांव इतलेच बेगीन म्हणिना, पूण येणाऱ्या काळान आमकां दुसरो मनोहर पर्रीकर तेंच्या रुपान मेळोंक शकता गोंया बसत आनी तेजो फायदो गोंयकारा बसत जावंक शकता. कारण उत्पलान अवश्य ह्या राजकारणान येवचो बरो हें आहा. तेच्या भितर जी गूण आसपाक जाय, राजकीय गूण आसपाक जाय, हे पूर्णपणे तेच्या भितर गूण भरलेले आहा. समजा तुमच्या पार्टीन जर तो येवपाक तयार जालो जाल्यार म्हाका दिसना, कारण तो म्हाजे कडेन उलयतना तो स्थानीक हांगासर हे जे थोडेच लोक ही BJP पळय चलयतात, स्थानीक
त्या लोकांचेर तेजीय नाराजी आहा, तेकाय तेंच्यांनी कसो पयस केल्लो आहा हें तेकाय खबर आहा. पूण ताज्या म्हणण्या प्रमाणे म्हणजे जी पार्टी आपल्या बापायन हांगासर बरे तरेन घडयली, बरे तरेन लोकांक जमयले, बरे तरेन लोकांची आपुलकी एकठांय केली, ते पार्टीक करून तो सोडटलो अशें म्हाका दिसना. पूण कशेय पद्दतीन आसूं, तो मागीर BJP लढो, आमचे पार्टीन लढो, इंडिपेंडंट लढो, पूण उत्पलान निवडणूक लडोवची ही म्हाका दिसता खूब खास करून पणजेकारांची चडशी इच्छा आहा. थिवी भाजपा समिती तयार करतना आपल्याक विश्वासात घेवंक नाशिल्ल्याचें किरणान सांगलें. सध्याचे भाजपा समितीत भाजपा विरोधी लोक आसात आणि 2017तले वेंचणुकेत भाजपाच्या विरोधात तशेंच 2019चे लोकसभा वेंचणुकेत नरेंद्र मोदीच्या विरोधात ते वावरिल्ले. हांवें हळदणच्यान फुडली वेंचणूक लढोवची अशें हळदणच्या लोकांनी स्वता जावन सांगलां. इतलेंच न्हू जाल्यार हळदणचो आदलो आमदार दयानंद नार्वेकार आपलो गुरू आनी तो आपल्याक मजत करतलो अशें सांगपाकय कानोडकर विसरलो ना. हांवें थारोवंक ना, हळदणच्या लोकांनी, मॅक्झिमम लोकांनी हळदणची पंचायतीचे बद्दलूय तुमी आयकलां आसतलें, हालींच जे घडामोडी जाल्या. हळदणच्या लोकांनी आदले सरपंच, पंच आनी खुबशे कार्यकर्ते म्हाजे कडेन येवन स्वता तेंच्यांनी म्हाका एक रिक्वेस्ट केलो की तूं हळदण्यान येवन राव, इरिस्पेक्टीव ऑफ पार्टीचेय बी तांकां म्हणटा आमकां पडलेलें ना. हळदण्यान जरी BJPचो आमदार आसलो जाल्यार अवश्य आसूं न्ही, कांय फरक पडना. आमी येणाऱ्या काळांत स्वताचो पक्ष निर्माण करतले, स्वताच्या पक्षान आमी निवडणूक लडयतले. स्थानीक पक्ष आसतलो. केंद्राच्या राजकारणांत ती मागीर काँग्रेस आसूं, BJP आसूं, नॅशनल पार्टीक लोक गोंयांत विटलेले आहा, तेका लागून स्थानीक पक्षाच्या आदाराचेर हळदण्यानूय आमी निवडणूक लडयतले. 8 जाग्यांचेर आमी अशें एक ठरयल्लें आहा. कांय गोश्टींक लागून आमी एक्सपोजर दिवपाक तेका मातशे फाटीं रावता. कांय गजाली राजकारणांत चड फास्ट करप आसना, स्लोच करपाक जाय आसता, विचार करून करपाक जाय आसता. हेका लागून 8 जागे, 8 कॅन्डिडेट आमी अशे आहात जे आजी माजी नवीन चेहरे आहात, इरिस्पेक्टीव ऑफ सगळ्या समाजातले लोक आहात, ते सगळ्या जाती धर्माचे लोक आहात. अशें न्हू की पर्टिक्युलर अमुकूच आहा, पूण 8 जागे ऑलरेडी आमी 8 मतदारसंघ, थिवी हळदणें हें तुमकां दिसण्याक येता, पूण बाकीचे कडेन 8 सद्या आमी निश्चित केल्ले आहा. हितूनसून आमी पक्षाची तयारी करतले. राजकारणान येवपी गुरू जर कोण म्हणशी जाल्यार म्हजो दयानंद नार्वेकर. येणाऱ्या काळान हांव जेन्ना हो नवीन पक्ष फॉर्म करतलो, म्हाज्या वांगडा बाकीचे आसतले, हांव अवश्य दयानंद नार्वेकरा कडेन पयलो वयतलो तेजो एडवायस घेवपाक. कारण तेजे कडेन राजकारणाचो दाटगो अनुभव आहा. पोरनो पॉलिटिशियन, तो खूब वर्सां आमदारकी तेणेन भोगलेली आहा. वेगळे डिपार्टमेंटांनी मंत्रीपदांसून सभापती आनी बाकीचे उपमुख्यमंत्री ही पदां, फायनान्स मिनिस्टर ही पदां तेणेन भोगलेली आहा. हेजो अनुभव आहा आनी तेंच्या अनुभवाचो फायदो आमी आमच्या पक्षाक करप, येणाऱ्या फुडले पिढीक लागून करप, गोंयच्या लोकां पासत करप हो अत्यंत गरजेचो आहा. गोवा 365 खातीर थियेच्यान संदीप कामोलकार. आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. फोंड्याच्या रस्त्यार सिवरेज चेंबर तकली वयर काडून रावल्यात. येरादारीक ह्या चेंबराची व्हडली आडमेळी जाल्यात. फोंड्या जायते कडेन व्हडल्या चेंबरा खातीर रस्ते खणल्यात. रस्त्याचेर रोबार घातल्यात, पूण हॉटमिक्स जाल्ले ना. ह्या अर्देकुट्या कामाक लागून फोंड्याकार बेजारल्यात. रस्त्याचेरूय कामां अर्दुकटी उरल्यात आनी चेंबरांचेर हॉटमिक्स करपाचें तशेंच सोडून दिलां. सिवरेजीचे नेटवर्क आणि चेंबरांचे सुमार 80% काम फोंड्या पुराय जायत आयलां, पूण जायते कडेन रस्त्याचे मदीं सिवरेजीचे चेंबर्स तशेंच सोडून दिल्यात. वाहनां चलोवप्यांक ताचो गरजे भायर त्रास सोंसचो पडटा. खंय हे चेंबर आसात ते कळनाशिल्ल्यान वाहन चलोवप्यां खातीर ते धोकादायक थारल्यात. सिवरेज हो खरो एक बरो प्रोजेक्ट आशिल्लो फोंड्या खातीर, पूण आतां जर तुमी पळयता हे तांच्यांनी जे होल्स हें केल्ल्या पुरयल्या ते सारके पुरोवना. ते आतां तुमी पळयतलें काम अशें केलां की जस्ट फॉर द टायम बींग केल्लें आसा आनी हातून लोक हांगा पडपाक शक्यता. जाल्यार सिमेंट घातलां पूण हे सिमेंट सारकेंय जावना, लेवल अप टू द रोड ना, दोनूय लेवल जायना आनी लोक पडटले. हातून लोकांची जीव वचपाची शक्यता आसा. तेन्ना हांव मागता पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंटा कडेन जाता तितले बेगीन हें रिपेर करचें. आनी रिपेर अशें की बाबा लोकांक त्रास जावचो ना. आतां पावस पडटा आनी पावसांत तुमी फाटल्यान आतां पळयतले कितें करून दवरलां. हें म्हाका दिसता हांगा इंजिनियराचें लक्ष ना, सुपरवायझर हांगा सुपरवायझींग करिना म्हणून हें चल्लां. हें फक्त म्हाका ऑफिसां बरोवन सायनी मारता, तांकां चॅक दिता आनी हें हांगा नाका जाल्लें आमकां लोकांक त्रास भोगता. त्या डिपार्टमेंटा कडेन एकूच मागणी आसा की हो जो रोड आनी जेन्ना पाड घालून दवरला सामको, तुमच्यान जर जायना जाल्यार कोणा तरी बरे कंपनीक प्रोजेक्टाक दिया हो आनी हो प्रोजेक्ट कंप्लीट तरी करून घेया. मागता सरकारा कडेन आनी एकदां
हो प्रोजेक्ट हो तुमी केल्लो आसा आनी हो रस्तो पळय आज सामको बाद जाल्लो आसा ताची तितले बेगीन ती डागडुजी करची माती अशी दवरल्यान गेल्या हातून जर भितर म्हाका तर अशी शक्यता आसा गाडी जर चुकून गेली जाल्यार डायरेक्ट भितर वतली म्हाका 10 ते 20 फूट हे भितर खड्डो खणिल्लो आसा तातूंत जिवीत हानी जातली तेन्ना हांगा लक्ष दिवचें अशें मागता हांव जे कोण इंजिनियर आसा जे सिवरेजीचे तेणें हांगा मातशें सुपरविजन करचें हांगच्यान तुमी पास जाता पण हांगा रावून एकदां 1 मिनीट तर हें पळया की बाबा हें काम जालां तें सारकें जालां काय ना काय फक्त तुमी दोळे धांपून सायनी मारपाचें कामां करता तेन्ना मागता सरकारा कडेन लोकांच्या जिवा कडेन खेळूं नाका पयलींच लोक कोरोनान सामके जाम जाल्ले आसा आनी तेन्ना ह्या कामा कडेन मातशें बेगीन लक्ष दिवचें हें आतां हें घातला दामोड घातला कोंगलेट घातलो दामोड सोडून आनी ते गट्ट सगळी गाडी वचपाक येवपाक त्रास जाता सिवरेजीन घातला आं सिवरेजीन ते लोकांक येवपाक त्रास जाता सायडीन गाडी पार्किंग आसता हें आसता म्हणजे ते पावस पडटकच म्हणजे लोकांक त्रास जाता ते धापणे वयर आहा गो हय ही धाकणे वयर आसा जे प्रमाणे गेल्ली बेत घातला लेवल करूं ना लेवल करून ना सकयल वयर केला सगळो रोड अशें त्या खातीर लोकांक त्रास भरपूर त्रास जाता हांगा गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक. सरकारान गोंयांत वाग ना अशें कितले सांगलें तरी गोंयांत वाग आशिल्ल्याचें सिद्ध जालां. गोंयांतल्या वागाची राखण करपाक आनी त्याच बरोबर वागाचें म्हत्व पटोवन दिवपाक सरकार अपेशी थारला. आज वाग जिवे उरले जाल्यारूच मनशाक उदक मेळटलें, प्राणवायू मेळटलो. म्हादयची शेतां आनी लोकवस्ती नासलेले वाठार व्याघ्र क्षेत्र म्हणून जाहीर केलो जाल्यारूच वाग जिवेशी उरतलो, राजेंद्र केरकारान म्हटलां. गोंयांत वाग ना अशें 1995 सावन सरकार म्हणत आयिला. पूण 1997 वर्सा गोंयांत 5 वाग आसलेल्याचो पुरावो मेळ्ळो. पूण हे वाग कर्नाटक आनी महाराष्ट्रांतल्यान येतात अशें पालुपद लायलें. गोंयांत खोतीगांव, नेत्रावळी, महावीर, म्हादय अभयारण्य आनी मोलें राष्ट्रीय उद्यानां ही सगळीं अस्तम घाटांतलीं व्याघ्र क्षेत्रां आसूनय आनी तेतून वाग आसलेल्याचे पुरावे मेळूनय सरकार वागांचो राबितो मानपाक तयार नासलें. पूण 2013 वर्सा कॅमेऱ्यांत वाग दिसले. 29 जुलय संवसारभर आंतरराष्ट्रीय वाग दीस म्हण मनयतात. त्या निमतान गोवा 365 कडेन गोंयचो पर्यावरण मोगी राजेंद्र केरकारान उक्तायल्ली ही प्रतिक्रिया. आमच्या गोंयान वाग ना अशें 1995 सावन सरकार जे आसा ते सांगत येयल्लें. पूण 1997 गोंयान 5 वाग आसा हें स्पश्ट जालें. पूण तरी आसतना गोंय सरकारान आमच्या वाठारान जे वाग येता हे कर्नाटक आनी महाराष्ट्रान येता अशें पालपूत लायलें आनी त्याच्या उपरांत गोंयान व्हडा प्रमाणान खाण वेवसाय जो आसा तो चालू उरलो. पूण एकंदर वाग जो आसा हो वाग आमच्या गोंयच्या जंगलाची शान आसा. ह्या पुराय अस्तम घाटांतल्या वाठारान वाग आसा, राबितो करता हाच्यो पुरावे जे आसा आमकां परते परते मेळ्ळेले आसा. पूण गोंय सरकारान वाग ना हें धोरण स्पश्ट दवरलें. पूण 2013 ह्या वर्सा जेन्ना कॅमेरा ट्रॅप लायले तेन्ना गोंयच्या वन खात्याक पयल्या वागाचे जे फोटो आसा तो डोंगुर्ली, ठाणे ह्या वाठारांतल्या वाघेरी ह्या डोंगराच्या म्हावळिंगेचें पाणी हांगासर मेळ्ळो. आनी ताच्या उपरांत गोंयान वाग आसा हें शास्त्रीय रित्या स्पश्ट जालें. त्याच्या उपरांत डॉक्टर उल्हास कारंत हांचे पथक जे आसा ते गोंयान येयले आनी तांच्यांनी गोंयान जो मेळ्ळलो वाग आसा तो पुराय देशान वागांची जी म्हायती आसा त्या म्हायतीच्या कोशान हो वाग जो आसा तो पुराय नवीन आसा हें स्पश्ट जाल्लें. आनी हाच्या वयल्यान कळ्ळें की गोंयान राबितो करपी वाग आसा आनी ताच्या उपरांत मागीर परते गोंयान 5 वाग आसा हें स्पश्ट जाल्लें आसा. वाग आयज लोकवस्तीच्या लागसार येवपाचें मुख्य कारण म्हणजे जंगलांत राबितो करपी जे तृणभक्षी प्राणी असले हरणां, गवेरेडे, पिसय, भेकरी हांची जी संख्या आसा ही संख्या खूब कमी जायत चल्लेली आसा. आनी ती कमी जावपा खातीर जंगलांचो वाठार जो आसा हो संकटग्रस्त जाल्लो आसा. आनी संकटग्रस्त जंगलाचो वाठार जाल्ल्या कारणान एकंदर वागाचें अस्तित्व दुर्लभ जाल्लें आसा आनी संकटान वाग सापडलेलो आसा. ताका लागून आयज गोंय सरकारान आमच्या अस्तित्वा खातीर वाग जर राखून दवरले जाल्यार आमकां फुडल्या काळान पिवपाचें उदक मेळटलें. त्याच परीन प्राणवायू जाका आमी ऑक्सिजन म्हणटा हे ऑक्सिजन निर्माण करपाचें काम जें आसा ही हरवी जंगलां जी आसा हिरवीगार जंगलां ती ही कामां करतात. तर ह्या जंगलांच्या वाठाराची राखण करप आनी वागाच्या अस्तित्वाची दखल घेवप ही आयज खूब गरजेची आसा.
गोंय सरकारान वाघाचें संरक्षण करपा खातीर जर विशेष प्रयत्न करूंक ना जाल्यार तेचे दुश्परिणाम आमकां भोगचे पडटले. म्हादई अभयारण्य जें आसा ह्या म्हादई अभयारण्याचो लोकवस्ती शेती बागायती हो जो भाग आसा तो वगळून गोंय सरकारान मोलें अभयारण्य जें आसा, महावीर अभयारण्य जें आसा आनी मोलें राष्ट्रीय उद्यान आसा आनी म्हादय अभयारण्य आसा हातूंतलो जो लोकवस्ती नासलेलो वाठार आसा तो वाठार जर म्हादई व्याघ्र क्षेत्र म्हणून जाहीर केलो आनी वाघांच्या एकंदर अस्तित्वा खातीर पोषक वातावरण निर्माण केलें म्हणजे वाघाचे प्रे बेज वाघ ज्या जनावरांची शिकार करता त्या शिकार करपी प्राण्याची संख्या वाडयली जाल्यार म्हाका दिसता की गोंयान वाघ सुरक्षीत रावपाक शकतालो. 2019 डिसेंबरात सत्तरीतल्या गोळावलीत थळाव्यांनी वीख घालून 4 वाघ मारले. त्यावेळार सरकार वाघांची राखण करपाक अपेशी थारिल्ल्याचे स्पश्ट जाले. लोक आनी वाघा मदलो संघर्श खर जाल्लो दिसून येयलो. त्याचे कारण जंगलातले पिसय, हरणां, भेकरी अशे तृणभक्षी प्राणी उणे जाल्यात. वाघ राखले जाल्यार आमकां फुडल्या काळात उदक मेळटलें, ऑक्सिजन दिवपी रानां जगतलीं अशें केरकारान सांगलें. पळयात. डिसेंबराक गोंयांतल्या सत्तरी म्हालांतल्या गोळावली हांगासर 4 वाघांची हत्या जी आसा ही जेन्ना जाली विषबाधा जावन तेन्ना कळ्ळें की गोंयान वाघ आसले आनी त्या वाघांची राखण करपाक गोंयचे सरकार जे आसा ते अपयशी ठरले. वाघीण, तिचे 2 बछडे आनी सब एडल्ट अशे 4 वाघ जे आसा हे विषबाधेन मरण पावले. लोक जे आसा आनी वाघ आसा हांच्या भितरलो जो संघर्श आसा हो आयज तीव्र जावपाक लागलेलो आसा. ताचें मुख्य कारण म्हणजे लोकां भितर वाघाचें अस्तित्व जें आसा, वाघाचें म्हत्व जें आसा हें पटोवन दिवपा खातीर वन खातें आनी सरकार जें आसा हें अपयशी ठरलेलें आसा. जाल्यार आंतरराष्ट्रीय वाघ दिसा निमतान सत्तरीतलो थळावो आमदार आनी रानमोगी आशिल्ल्या विश्वजीत राणेन गोवा 365 धाडून दिल्लो हो पळयात वाघांचें म्हत्व सांगपी व्हिडिओ. गोवा 365 खातीर दिवचलच्यान महेश गोवेकार. परतून घेवया एक ल्हानसो विसव. विसा उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. चवथी वेळार परतून एक फावट कोविड-19चो परिणाम जाणवलो तो शेजार राज्यांतल्या मुर्तीकारांक लागून. मजतीच कमी जाले पूण लॉकडावनाचो बरो परिणाम म्हटल्यार नवी पिळगी मुर्तीकामात हातभार लायतली, हो भार पेलतली. थोडे भोव प्रमाणात निरशेल्ल्या मुर्तीकारांनी तरणाट्या कडल्यान आस्त उक्तायल्या. पळयात. लॉकडावना उपरांत गोंयांत कामा निमतान राविल्ल्या बऱ्याच लोकांनी आपापली राज्य गाठली. आतां मुर्ती वेवसायिकांक मजतनिसांचो उणाव जाणवपाक लागला. रंग, माती सगळेंच वाडिल्ल्यान तोवूय चिंतेचो विशय जावन रावला. उत्सवा कडेन संबंदीत सगळ्याच गजालींचेर परिणाम जावपाचो आसा. उत्सव सरकारी नेम पाळून करचो पडटलो. अंदू मुर्त्यो ल्हान करच्यो पडल्यात. देखून मुर्तीकारांच्या येणावळीचेर परिणाम जाला अशी खंत मुर्तीकारांनी उलोवन दाखयली. पूण नवे पिळगे कडल्यानय आस्त आसा. पळयात पिळगांवचो मुर्तीकार महादेव वेंगुर्लेकार कितें सांगता तो. कोरोनाचो मुर्तीकारांचेर कितें तरी प्रभाव पडटलो असो दिसता. प्रभाव म्हणजे हेच कारागिराच्या बाबतीत. हय, कारागीर म्हणजे इन्कम वायज आनी कितें. इन्कमचोय फरक पडटलो कित्याक मोठ्या मुर्तीचे ऑर्डर आसचे ना. वार्षिक जे बजेट कॉल म्हणटले तेंचे वार्षिक आतां समजा अशे मुर्तेक 50 आहा त्या जाग्यार 25 जाले जाल्यार तोच 50% ताका लॉस कसो न्हू. कित्याक ल्हान मुर्ती काय आदली रेट दिवन व्हरचो ना न्हू. तो पुसपी आहा पळय तो लॉकडावनाक लागून मातशी बारीकशी मुर्ती कर म्हणटलो पूण ताका गेल्या वर्साची रेट तो दिवचो ना आदी व्हरात ते सायजीची. ते मुर्तीकाराक लॉस. जे कामगाराचेर डिपेंड आहा पळय तेंचेर इफेक्ट जास्त जातलो. जे घरचेच कारागीर म्हणजे घरच्या घरात जे सांबाळून घेता पळय तांकां व्हडलोसो प्रॉब्लेम काय ना. थोड्यांक उलट त्या लॉकडावनचो फायदोय जातलो म्हणजे जेचे भुरगे बी आसता कॉलेजीक वचपी जावं सर्वीस करपी ते आयज घरा उरल्या. तांकां त्याच कामान सांबाळून घेवचें पडटलें म्हणजे तेंची हें वाडली न्हू ताकद कामाची हें वाडलें
शक्ती वाढली घरच्या घरी. मजुरी कमी आमच्या गोंयच्या पेक्षा थंयची मजुरी कमी, त्या मानान तांकां ते परवडटा. पण ते हांगा शक्य ना आनी आमचे कडेन त्या टायपचे हांगा साचे शक्य ना. गोवा विभाग आमचो आहा पळय, थंय महाराष्ट्रान जे हे आहा पळय टायप, ते हांगासरल्या कारागिरा कडेन शक्य ना. म्हणजे कितको डिफरंट येतलो असो दिसता गणपतीच्या मुर्तीसून? मुर्तेर एक सादारण 150-200 रुपया वाडी आसतलीच. जाल्यार दिवचलचो मुर्तीकार उदय मांद्रेकार लॉकडावनाचो इफेक्ट सांगता. गोंयचे बरेच मुर्तीकार रंग आनी स्किल्ड चित्रकार दोनय महाराष्ट्रांतल्यान हाडटात. पूण अंदू कोरोनाचे सावट दोनय गजालींचेर पडला. उदय मांद्रेकार खंत उक्ता येता पळयात. लॉकडाऊनचो इफेक्ट जाला आमकां कामगार मेळोंक ना. आमी महाराष्ट्रांतल्यान जे कामगार येतात आमचे कडेन 2-3 जाण ते ना, तांकां येवंक मेळोंक मेळोंक ना. नाही. ताका लागून कशें करून घेवचें पडलां हें. कशें म्हणजे हेका पळय मातसो तेका पळय मातसो, पूण स्किल्ड कामगार तेका सुद्दां मातशें करपाक लागलां. आमी केलां मातशें तेका सारकें करपाक लागलां. अशें पद्दतीन काम करून घेतलां. पूण हो इफेक्ट जाला. स्किल्ड कामगार आमकां म्हाकाच अशें न्हय, खूब येताले महाराष्ट्रांतल्यान लोकां कडेन हांगा मया जावं आनी खंय जावं महाराष्ट्रांत ते कोण ना येवंक शकले ना. सगळ्यांक प्रॉब्लेम लॉकडावनान. आमचे म्हण थोड्यांचे 400-500 आहा तांकां खूब प्रॉब्लेम जाला. ह्या फाटी कितें रेटाक इफेक्ट जाता? रेटाक इफेक्ट जातलो. वर्सान वर्स सगळं वाडटा, म्हारग जायत आसता. 50-100 सादारण हे मुर्तेचेर ल्हान एक फुटाचेर 50 ते 100 वाडोवचे पडटले. व्हडले मातशे सादारण 2 फुटाचेर 200 ते 300 वाडोवचे पडटले. वर्सान वर्स म्हारगाय जातात न्हय, त्या प्रमाणे आमकां वाडोवचें पडटा. पेंटाक इफेक्ट जाला. पेंट सगळे मुर्तीकार पेंट महाराष्ट्रांतल्यान हाडटले. खंयच्या माणगांवच्यान हाडटले, बांदेच्यान हाडटले, अशें हाडटले. आनी थंय बऱ्या पैकी पेंट अवेलेबल आसतलो. अंदू ते वचपाक मेळना, ताका लागून मातशें प्रॉब्लेम जाला. हांगा मेळटा गोंयांत ना अशें न्हय, पूण तितले हें मेळना, वरायटीज मेळना. गोवा 365 खातीर दिवचलच्यान महेश गोवेकार. कोविड-19 निर्माण केल्ल्या कठीण काळात पालकांचेर फीचें वजें घालपी सरकाराचो गोवा फॉरवर्ड पार्टीन फोग काडला. जायत्या विद्यालयाच्या आस्थापनांनी पालकांक फी भरपाची डेडलायन दिल्या. अभ्यासा खातीर रीण घेतिल्ल्या विद्यार्थ्यांक नोटीसी धाडपाच्या प्रकाराकूय गोवा फॉरवर्डान सरकाराकूच जबाबदार धरला. गोवा फॉरवर्ड म्हणटा शिक्षण पुराय केल्या उपरांत विद्यार्थी बेकार आसात, देखून ते तेंची शिक्षणीक रिणां भरपाचे मनस्थितीत नात. डेडलायन दिला कांय कॉलेजी भितर भुरग्यांक की 3 दिसां भितर तांणी सांगलें की तुमी फी फारीक करपाचें म्हण, ना जाल्यार तुमचें एडमिशन कन्फर्म जावपाचें ना म्हण. आनी ही फी स्ट्रक्चर जें आसा पळय, कांय कॉलेजीची फी 30,000 40,000च्या घरा वता. फी भितर कितें आहा तेंगेलें, ट्युशन फी आसाच, लायब्ररी फी, जिमखाना फी, स्टुडंट एक्टिविटी फी, इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी फी, युनिव्हर्सिटी फी आसा तातूंत भितर, कंप्युटर लॅब फी, स्टुडंट एड फंड फी, अश्यो बहुतेक तरेच्यो, आयडेंटिटी कार्ड फी, कॉलेज डेव्हलपमेंट फंड फी, बार काउन्सिल ऑफ रजिस्ट्रेशन ती फी, अश्यो वेगवेगळ्यो PTA फी, अश्यो वेगवेगळ्यो तरेच्यो फी हातूंत भितर एड जावन हे प्रकरण 30,000 ते 40,000च्या घरा वता वेगवेगळ्या कॉलेजी भितर. आता आमी मागतात की पॅन्डेमिकाच्या टायमाचेर कित्येक पालकांचे जॉब गेल्ले आसात, कित्येक पालकांक स्वताची येणावळ ना. अशा टायमाचेर डायरेक्टरेट ऑफ हायर एज्युकेशन, उच्च शिक्षण संचालनालय जे आसा, तांणी तांच्या कॉलेजीक डायरेक्ट करपा जाय की ही फी एकदम दिवपा जावपा ना कित्येक पालकांच्यांनी, कित्येक विद्यार्थ्यांच्यांनी. तेन्ना तांणी तांकां स्लॅब थारावपा जाय, एक 4 इन्स्टॉलमेंट करचे ह्या फीचे आणि इन्स्टॉलमेंट स्वरुपांत ही फी घेवची. ह्यो ज्यो कांय फी आसा, जिमखाना फी, स्टुडंट एड फी, अश्यो वेगवेगळ्यो लायब्ररी फी, विद्यार्थी वापरतले काय कितें ह्यो सुविधा त्या कॉलेजी भितर? एक्च्युअल क्लासेस केन्ना सुरू जातले, ऑनलायन न्ही पण एक्च्युअल क्लासेस, हाजी कोणाकच माहिती ना. आणि अशा वेळाचेर विद्यार्थ्यांक ही फी गरजे भायर लावन पालकाच्या तकलेचेर हें आनी एक वजी कित्याक घालप? मॅक्सिमम तांच्यांनी करूं येता ही फी आमी चार्ज करतले, पण समज जर हें कांय जालना जर जायत जाल्यार वील रिफंड दीस फी, ऑर दीस फी कुड बी कलेक्टेड वेन ओनली द क्लासेस स्टार्ट. वी अपील टू डायरेक्टर ऑफ हायर एज्युकेशन एंड द एज्युकेशन मिनिस्टर, कायंडली लूक इनटू द मॅटर आणि इमिजिएटली स्टॉप दीस. कोणाचें वायट जाता ताजेर, कोणाचें वायट जालें तर ताजेर सक्रांत आयली हें म्हणटात. तशी गोंयांत कोविडाच्या निमित्यान ह्या सरकारान एज्युकेशन डिपार्टमेंटाचे म्हळ्यार एज्युकेशनाच्या मळाचेर, शैक्षणीक मळाचेर सक्रांत हाडला. गोंयांत सबंद भारतांतली जरी जाली तरी पयस जाता, गोंयांत
नोकऱ्यो नात, सरकारा कडेन नोकरी नात, कोण इंजिनियर जाता तांकां दिवपाक सरकारा कडेन नोकरी नात, किंवा जे बाकीचे हायर एज्युकेशन घेतात तांचे कडेन सरकारा कडेन नोकरी ना. सगळे उद्योग धंदे बंद आसात ह्या एपिडेमिकाच्या हाजे हातून, सगळे उद्योग धंदे बंद आसात. अशे वेळार अनेक लोक जे हायर एज्युकेशन शिकलात ते बेकार आसात आनी बेकार आशिल्ल्यांक नोटीसी धाड तांचे कडेन वसुली करपाक सरकार कशें शकता म्हाका समजना. पूण जेन्ना नोकरीच लागना आनी नोकरी कित्याक लागना, तो ताका इंट्रस्ट ना म्हण नोकरी लागना न्ही. परिस्थिती अशी जाला की ह्या वर्साक नोकऱ्योच नात, सरकारा कडेन नोकरी नात, खाजगी मळाचेर नोकरी नात, सगळे धंदे बंद पडिल्ले आसात आनी अशे परिस्थितीक त्या भुरग्यांचेर तुमी आनी मेंटल प्रेशर घालतात. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेंकार. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.